बोट दिल्यार हात घेता अशी कोंकणीन म्हण आसा। ही म्हण वेर्णा वाठारांत आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक सामकी लागू पडटा। गोंयांत तुमकां कंपनी घालपाक दिल्यो म्हण गोंयांत आशिल्ल्यो मेकळ्यो सुवात्यो कोयर उडोवन इबाडपाक न्हय। इंडस्ट्रींतल्या ह्या कॅमिकलाच्या कोयराक लागून लोकांक इन्फेक्शनां आनी हेर दुयेंतां जावपाचो भंय नुवेच्या कांय पर्यावरणवाद्यांनी उक्तायला। पळयात पुराय बातमी। लोटले लागसार जंय फुलांचो खुरीस आसा त्याच वाठारांत वेर्णाच्या कांय कंपनींनी हाय टेन्शन लायटीक वापरिल्ले कांय सेरामीक आनी कंपनीचो हेर कोयर हाडून लागसार आशिल्ल्या मेकळे सुवातेर उडयला। हांगा 1 ते 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर एक व्हाळ आसा। गरमेच्या दिसांनी थळावे लोक त्या व्हाळाचें उदक वापरतात। वेर्णाच्या कंपनींनी पर्यावरण राखपाची जाणीव धरून कोयराची विल्हेवाट लावची, तशेंच सरकारान हे घडणुकेची दखल घेवन बेगोबेग कारवाय करची असो उलो थळाव्यांनी मागला। आयकात। देवाच्या कृपेन आमी भोंवता आसतना आमकां दिश्टी पडटा की वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटी जी आसा तितूंत फॅक्टरींतल्यो ज्यो फॅक्टरी बरे भाशेन वो मेकळो लुगार ही ओपन स्पेस आहा तेजो वापर करून घेता। तुमकां फाटल्यान पळय आमी दाखोवपाक सोदतात की हे सेरामीक जे हाय टेन्शन लायनीक वापरता। आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीक हे हाय टेन्शन लायनीक लागून हेंची गरज पडटलीच। 11 kV लायट हेजेर एक सुवाते वयल्यान दुसऱ्या पोला वयल्यान तिसऱ्या पोला वयल्यान जावं फॅक्टरीनी पावता। आतां हे व्हडलो हो लोड म्हाका दिसता 1 ट्रक लोड आसतलो आनी थोडे पीसीस दुसरे सुवातेचेर फोडून उडयल्ले आहा ते आमकां दिश्टी पडटा। आतां हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेणें केला काय डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला हेजी चवकशी जावची अशी तुमकां दिसना? पळय हांव मातसो मुखार यो, हांव तुमकां दाखयता की हे भाशेन गार्बेज डंप केल्या। थोडे जी गार्बेज आहा ती मातयेकूय आनी पावसाकूय आनी कित्याकूच डिजॉल्व जावपाची ना। ते सायडीच्यान कितलेशे हेजे कुडके उडयले आहा जावं जायते कितें कितें उडयले आहा हे खंयचे तरी कंपनीन उडयलां अशें दिसता। हेजेर आतां कितें एक्शन जातली की गोंय म्हळ्यार गोंयांक तुमकां लुगार दिलो, तुमी फॅक्टरी बांदल्यो, फॅक्टरीचेर तुमी जोडपाक लागले, तितूंतल्यान तुमी तुमचें प्रोडक्शन करून तुमी मल्टी मिलेनियर जाले आनीक उरले ते जमीन अशी करून विबाड करपाची हेजेर सरकारान नदर मारपाची गरज आसा काय ना? हांगा सकयल तोट्या म्हणटा ती एक झर आसा आनी ही जेन्ना गिमाचे दीस म्हणजे गरमी चालू जाता आनी जायते लोक हांगा विजीट करता। आतां हांगा अशें हाडून उडोवप म्हटल्यार एक व्हडलो प्रॉब्लमूच जाल्लो आसा। कित्याक हे आतां समज पावसान हे व्हांवून सकयल वचपाची गजाल्यो, मुखार झरी आसा म्हणटकीर जायते जाणांक प्रॉब्लमूय जावंक शकता। आतां इंडस्ट्रियल स्टेट जाली म्हणून एक एक्चुअली बरी गजाल, पूण जे हे चल्लां ते परिजन म्हाका दिसना की बाबा खंय तरी प्रॉब्लम जातले इन फ्युचर, कित्याक जाय तिका डंपिंग जायत आसता की सकयल झरी आसा। आयज आतांच तेजो इफेक्ट जातलो हे आमच्यांनी म्हणूंक जायना, पूण पावस पडटलो आनी पावसांतल्यान हे फिल्टर जावन जेन्ना ते वचोंक उदक वयतलें तेन्ना डेफिनेटली कितें तरी खरोच जावपाक शकता जावं कसलें दुयेंस जावपाक शकता। कित्याक हितून कॅमिकल आहा, हे कॅमिकलाचो इफेक्ट 100% जातलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।